कमेस कच न पहिली सदांचे बाशी आणि एक पावटे मगे नाक झालं मग केलं हबर सांगत गायची बाटा हिंक लागले ते वाशी हेज मग कार माक दिसत हे गाय कार सत्ता झाल्या यू केवच पटले आदल्या सण्यामध्ये सांकड बांधून धोताले की त्या सगळी एक बाशी गावठी असताली. क्रांतो हुई मेले रे जाग जाय मुझ नावला प्याव आणि व गरम गोंयकार घेऊन येईल तुमका गोंयच आणि सगळ्या जगाच्यो खबरो शास्त्री भाषेना आता पुराय खबरो ऐकाय. कम फ्रॉम मुंबई, कम फ्रॉम दिल्ली, गोवा आमची रे काम बांध काम ऑल गोंयच्या परिस्थिती बरी गॅरंटी लागना माका सगळे भायले इनका लाईन हापा लागलाय. लूटमार इज इन फुल स्विंग. घाटावैल पासून गोंया पावतरी गुंडूरा वाचलो एंटनी गोन्साल्विस जाताय आणि झिंगा मामी पासून आवयस पण मारिया फेर्नांडीस मोठाय तिथले न्हू ती गोंया नावा बदलीताय आणि मागी बंद असलं घर आपणा नावार कोण बित्तो घुसताय. आम्ही हांगे बाटा बेसाई कून वगडायताय ते वाशी माक दिसता हेज मुखार नीज गोंयकार सोदता जाल्यार गोंयानू UK गेल्यार दिसती पडले. माक उगडास आसा आधी गोंयकार सगळे केरलायटांचे बेजार जाताले कित्या त्या पयलीं तेच मोदें कोण एकलो बाबूड असो जायन गोंया कामा म्हूण येवन बिराड करून रावताले आणि गोंयकारा मरे वज्जाप दिसताले कित्या ते सगळे आंगे इरमावा आणि गाबरू तेव्हा पासून येस सर ओके सर म्हणटाले आणि तेक लागून गाबरू तेव्हा भाशे बाकी गोंयकारूय आपणा सर म्हूण तेंगे नेट चोटाले. देर फेन तूं एक दीस उठ्ठोन चयल्या कोणा आसतना लडू त्या केरलायटा बावूय येवन त्या बिराडांचे एंड जालो. तेज उपरांत मागीर बायले बॉयन भुरगीं सुणे आणि माजोर सयतीन ते गोंया बिराडां लुटी घाताली. ते बेश्टे भाड्या घरां रावन मुये रुपान साकर हायन वयताले पूण आत गोंया गडन गटाय ते चयल्या धिमे रावन देवात पाव म्हणपा टायम पावला जालो मुख्य रे सांवारू दिल्ली वाले तेंगे नाक जालो आजनेर कोण दूड कमायलो घेन येन बांपर घर घेताय आणि वयल्या पश्शार असो जालो गोंयकारां हुणी जाती जाल्ल्या भाशेन त्रातार कोताय. पयलीं ते मिलिटरी वाले नेव्ही वाले गोंया ट्रान्सफर जाले की ना पयलीं ते एकठांय जायन लाखांनी हेक्टर जमीन घेताय आणि तितून वळखासता कॉलनी बांदताय. तेंका टॅक्स लागना ना रे देखून सगळें अदमला मेळटा. तेंका ते जागे घेवपा आमगे MLA आणि मिनिस्टरूय मदत करताय. आयका येल त्या प्रमाणे पेडणे गांवां MLA हुंय मॉडर्न टेक्नॉलॉजी यूज करून शेतां बंगले रोवपा लागले. हे गव्हर्मेंटा नाम बदली पासून आस न्हू तेका लागून भाजपाल्यान दोतोरा एक रिक्वेस्ट करता जात जाल्यार ते टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट आसता नाम बदलून टावन एंड कंट्री सेलिंग डिपार्टमेंट म्हूण चेंज कर. DGP म्हणलो कितें तें जाणाय तुमी न्हू सायबा बोगस ना रे मोरगादा. DGP म्हणलो दिल्ली गांवचो पांडू न्हू DGP म्हणलो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस. आधी तेंका गोंया धाडटाले आख्या पुलीस फोर्सा बरो गायडन्स दिवपाक हांव नका आतां येताय तेंका गोंया धाडचे पयलीं बरें करून सांगनाय जाल्यार DGP जातरी तेंगे काम कितें ते हिंग ग्रीन ग्रास आसलो जमीन चयताय आनी आमपण ब्रोकर समजताय उगडास ना तुमका. फाटी एकलो तो कोणाय घर मोडपा पुलीस सांदाळो तेजो तेका चुक्की सापटरी माचिंग करपा बँड लायना आसतना पोटून दिल्ली धाडो तो आनी आत कोण सेक्रेटार म्हणटाय तेणी 2 कोटी म्हूण शेत गेल हुंय पूण चोपपा गेल्यार ते दोंगरा वयर शेतां एक वळख आसता बांगलो आसलोलो तेजी मिस्टेक न्हू ती तेका गडे खबर नासलो आसतली ते शेतां बंगलो आस म्हूण. आतां आख्खे गोंया भाव हाडटलो त्या प्रमाणे म्हाका दिसता वोवूय जीग जातो आनी पोकली वयतलो. हे सगळे वळख आसता सरकारी मनीस येताय ते आपणांगे काम सण पयलीं तिरूस माताय गोंयचे जमनीचेर
तुक दिस ना असल्या उब दोन मिट्टा फारान मारून जाय म्हणून. हा सासरा मरे एक सुण्या बिना असलेलो तेज नाव दिप्पू. सांगता कित्या ते मंगे तिती वन सुणी पोसलेले चोप्पा बरें दिसता रे ब्लॅक अँड व्हाईट कराचे, पूण जातीन एंडे आनी वळीक आसता बिस्कडे बीन. त्याक फोर्सा सांगो तूं डिप्पू बोस म्हळ्यार ते तोकली आंकडी करून चयताले आनी उबे रावन शेंप हालोवपा लागताले. आनी तरी डिप्पू भायर वचपा बोट दाखयल्या शेंप बोंकांक घायन भितो बेडी पोंदा धांवताले. हे गांवठी सुणे आमी स्पेशल म्हाक जावं माशें ना थिंगसो धाकटो लेसो आसता हाडलो. पूण चोवपा गेल्यार त्या तेंपार एकच जाती सुणी आसताली आनी ती सगळी लोकल भाशेची. तेच दोन कॅटेगरी आसताली. एक दिसती पडोले मनशान चान्स मेळोले फाटी घास मारपाची आनी दुसरी एंडी. दिप्पू आठवना आमचिंतलो घराक सुणे आसल्या घर राखोंक येता न्ही रे. पूण ते दिप्पून आंगे चिंतनाचे इजलो पेचे नीस रकयलो. तेक लागता इत बिस्कड आनी सासरा सुणे ना दिसता. सक्का फुडें दुर्गाचे रावन शेजऱ्या कंब्यान सात घायल्या हें तेका भियोन बेडी पोंदा वचोन रावताले. त्या तेंपार वळख आसता चोरूय नासलोले आनी चोरी जायनासलोल्यो. जाल्या पासून तेन्ना चोर माडा वयल नाल्ल चोताले वोटन तूं दोन काणगां वो दुधी चोताले. दिप्पू सारको एक भाशेचो कॉम्प्लिकाद आसलोलो. रातीक पासून कोणे देरार मारले व पयलीं आपण जीव आसल्या भीक मागून हायन आमी कित करताय तें कराय म्हूण आपण पयलीं वचून बेडी पोंदा लिपतालो. आंगे मायदो आटी एक पेरी झाड आसलोली आनी तेक बांपर मोटे पेर जाताली. पूण राती वेळार इश्पा भायर वागडी येन दुमसोड घाताली. रावा मॉडर्न गोंयकारां सोजमोना जायत म्हूण इंग्लीश भाशेन सांगता. बागुडी आर टू टायप्स. एक उदका पोंत तें that is called ray fish and the other one is वाऱ्यां उडोवन वयतें. They are called fruit bats. They hang on trees पांयां वरशेकोन upside down. एक पावटी आमी दिप्पू ट्रीक कोन राती जेवण जातरी बायल्यांक आनी देर बंद केलें. एक भियोन ती वागडी धांवली म्हूण. पूण कित सांगतलो ते रातीक मरे ती वागडी आनी चाडोवन पडली आनी दिप्पून मऱ्याक रात बनिदोन दिवना. सगळे रात मऱ्यो भोंग घातालो आनी परतून देरवंट होरपितालो. ते वागड्यांकच्या एगे सांवार सोंसूं जायना म्हूण एक मदीं राती भितर हाच पडलो. आंगे गांवां मरे 100 घरां आसल्या 100 माय जुसणी आसताली आनी मिस्टेकीन हुंयचे सुणी म्हजे बरे पावल्या मुंगे मेन दमू येतालो. आंगे घरा मुखार मातशे पयल्या एक पलासी येत घरां दुर्गांत बाकार म्हूण एकलो रावतालो. तेगे आख्खी फामील पुर्तुगाला रावताली आनी तेका एक तांबडे कोरा सुणे आसलोले. ते मार्किऱ्यांत सुण्या मरे पुर्तुगेज सुण आनी हुंयची भाशा सजमाना आसलोली. एक दीस गाबरुतीवान आंगे दुकरा पेट्या सक्का फुडें जॉब दितना तो किल्लांचे मात्तें आयकोन दुर्गांत बाकरान मॅसेज धाडली. आपणाक 1 किल मासा धाड्या. मासा वांटकून धात्री मायन म्हळें हो 1 किल मासा त्या दुर्गांत बाकरा दिन यो. मासा घेवन तेगे गेट उगोवन भित्तो गेल्यार तें पोर्तुगेज सुणें शेंप हालोयत मजबूर येयलें. तेका चयता मुंगे मेंदमो येवपा लागलो. हाय हो घरा म्हूण कितू पावटी उलमाले कोणूय देर उगोना. म्हाका कळ्ळें दुर्गांत बाकार भायर सोलासतो म्हूण. देराक कसो तूं येवपाक गुंडल्या तें तांबड्या सुणी वाटे रावन म्हाका मांडोवन थयताले. तेज बॅक सायडी इश्ट मारल्यार ना शेंप हालोवपा बंद जालोली. सायबा बोगोश म्हळ्यार चिंतिले. एक मुस्ता दुकरा मासा वास येयलोलो. आत तो 1 किल मासा तेंगे सोप्याचे दोन वयतो म्हळ्यार तें पुर्तुगेज कोलोन तें हायन ना मावर निशाण नाकून दवरतले. हांय लेफ्टान स्टेप केल्यार येणे मरे लेफ्टान स्टेप केलो. आतां त्या सुण्या मतींत चिंतना कन्फर्म जाली. एक मासा हावपा मेळना जाल्यार हें म्हाका हायन वयतलें. हाय लोडू तो मासा म्हज्या माथ्या वयर काडून दवरलो. म्हाका पुर्तुगेज मुकोटा रे हेका कितें सांगता म्हळ्यार तरी पूण जाण ते भाशेन हांवें तांबड्या सुण्या भोंवून दिया म्हळें. ना तें आल्लोय ना आनी दोल्लोय ना.
पुन्हा ते 1 किल मासा वेळ काणा असलेले ते सोका ऍडव्हान्स जावपा लागोले आणि तेगे दोनूय पांय म्हजे वड्ड्याचे दोन मासा वास घेवपा लागोले ते चोयन मुगे मुचपा टायम जालो इतल्यान तो सारको आंज बोडवो दिसती पडल्या भाशेन म्हाका तो दुर्गांव बाकार गेट उगोड सामकरा चोयलें तेण गेटी कसो म्हळें अरे लांप्याव रोजर तुगे फ्रेंड केदो वचों जालो शेंच कोण तेच दिसा म्हाका गाबरूत येवा घरा कडेन जालो शिकून जातरी तेगे दुकर मारलो ते पयशे फारीक करपा मू गाबरूत गांवचो पीग कॅचर आनी तेका दोग जां सुणी सारकी दुकरां धरपा ट्रेन केलो आसलोली ते दोनूय सुण्या चयल्या कोणूय मोठो ही कित्तू इनोसेंट दिसताय न्हू म्हण पूण गाबरूतीवान हुंयचे दुकरा बोट दाखयल्या पुरो ती धांवन वचोन त्या दुकरा कांय दोन आड घाताली तेंगे घराक पावता ही दोगांय सुणी बंकीत म्हजे बरे धांवन येयली बोल्क वाचोन गाबरूतीवान बोब माली बिनाका कांय कोनाय ती सायबा बोगूश कांय कनाय तेच सकाळ फुडें हांवें चयलो न्हू ही दोगांय सुण्यान आंगे दुकरा कितको दोन आड गायलो तो ती बगली पात्री हांव सांतात न्ही मोठी असो जायन थिंगा उबो रावलो एकले मरे मुखारसो वास घेताले आनी दुसरे हाटल्यासो म्हजे पांय लेवताले गाबरूती सोका चलो न्ही म्हळें बिनाका ती फकत हेडो सोदताय कितें सांगत रे गाबरूती हेडोंक हाटल्यासो एकले चाक्कोन थंयत मरे म्हजे पांयां टेस्ट केसो आसतो तिंगा सालवा जायन पोत्तुंगाराको पात्री डिप्पूचे नदर पडली हांय मत्तींक चिंतिलें सोगलीं सुणी हेजे भाशेन आसलो जाल्यार संवसार काय बजाचना आसलो पूण त्या तेंपार मरे चडशीं सुणी घांस मारपा आसल्या तेंकां सांकळ बांदून दवरतालीं ते दुसरातिको हांव दुसरो काजू पेग दंकीत आसतना जंदांतल्यान पाक फुलयन भायल्यान एक वागुडें रोप सुकोवन घालपा दर्याचे अपसायड डावन बसोन आसलो तें चयलें लोळू भितर वचोन पायगे डेझी एरगाना नडी म्हूण एक गडी गायली आनी सोका टिपटोकून वचोन देरा उमराचेर रावन आर्म जोखून त्या वागड्याचेर एक फार मारलो ती आर्मां गडी लागत आनी तें वागडें मातशें आल्लो असो जालें आनी थिंगा कवळोन शिरकोन उरलें हांवें स्मायल दीन चिंतिल्लें रात तिक्क आनी भायर सरचना तेका हालीं सकाळ चयतो म्हूण दुसरे दिसा सक्काळ फुडें उठोन दोड घाशीत भायल्यान गेल्यार चिट्ट्यो दोरयेचे आपणागे अंडरवेर सुकोवंक गायलो तें दोनूय हातीं स्प्रेड करून तो हीत आसलोलो गुंडोन म्हाक म्हणूंक लागलो इस्तिमा सावन आर्मान बोटल्यारान अमेरिकासून एक नेये अंडरवेर हाडलें काल सांजे हांवें धंयन सुकोवंक गायल्यार रात्या मदें एक बुर्राक कितको पळ काय कितें करताय रे बाबा एश केल्या बंबई पावताय बरें रे दुसरे मंगळारा मेळ्या व गरम गायकार तित्ती भिवन रोंगान सदीन सापडत मग पयलीं सोंपयत मगे काणयो मोग आसूं This is Lampião signing out, mulher.